एक वाटेन आमी वी आर सेइंग दॅट वी आर हॅव्हिंग इनफ फंड्स टू टेक केअर ऑफ थिंग्स अँड वी आर नॉट एबल टू टेक केअर ऑफ दिस पार्ट. आणि GIDCन त्यांनी भितर घेतला इज टोटली रॉंग एज फार एज लेजिस्लेटिव्ह प्रॉपर्टी इज कन्सर्न. इट इज अ कंपनी बाय इटसेल्फ. आणि हे ट्रान्झॅक्शन तुका जो सगळो फ्लो दिला एंड्स अप टू द फायनलायझेशन ऑफ द MDO अँड दिस इज एक्झॅक्टली द MDO whom they have in hand which they want to get through back route through AXKYNO. सो आनी इल्ल्या दिसांनी समज CBI स्कॅनर परत लागलो जो लागतलोच कितें जालें? हू इज लुजींग? गोवा इज लुजींग. हू इज लुजींग रेव्हेन्यू? गोवा इज लुजींग रेव्हेन्यू. आणि हो समज आमी डिस्कशन मागता फॉर अ आन्सर्ड क्वेश्चन अँड यू आर नॉट वॉन्टिंग टू आन्सर. असेंब्ली आनी कित्याक जाय? वाय आर वी आस्किंग फॉर असेंब्ली? दॅट मीन्स यू हॅव प्री डिसायडेड. यू हॅव गॉट 40 बिल्स. आज 4 सुद्धा भूमिपुत्र म्हणून एक बिल हाडून दिला. ते बिल आमी वाचपाचें केन्ना, पळोवपाचें केन्ना आनी करपाचें केन्ना? So they are just playing with the things. I think the leader of opposition and the other members will have a discussion. But this is a very serious issue pertaining to Goa. I have charged it with 1,000 crore scam. 37 million tons के आणि कितले असतात ते आणि दिसांनी कळटले. But our assumption to the reports that we have got, the MDO operate करपाक जो nomination बेसिसचेर ज्या कन्सल्टंटाक घेतला is already under CBI. He did not have been taken. GIDCन तेन्ना सगळे पद्धतशीर फुडें व्हेल्ले फुडें तेन्ना ताका बायपास करून सरकार कित्याक भितर पडला? PPP मॉडेलाचेर कित्याक घेतला? नॉमिनेशन बेसीस कित्याक केला? GFR कित्याक दाखयला? GFR 94 समज अर्जन्सी आसा. आतां 2.5 वर्सां जालीं. 2.5 वर्सांनी तुम्ही अजून फायनलायज करना जाल्यार अर्जन्सी क्लॉज खंयचो? सो देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स विच दे नीडेड टू आन्सर. रनिंग अवे फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ चोराच्या मनात चांदणे. हेच चांदणे तांचे आशिल्ल्यान ऑल ऑफ देम हॅव रन अवे नॉट वॉन्टिंग टू आन्सर दीस सेकंड टायम. आनी द हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली हांव मातसो सिनियर राणी कडेन उलयतालो की केन्नाच अशें जाल्लें ना की एक क्वेश्चन ज्याचे उत्तर दिला ते हावजान उत्तर दिवंक सोदना. आणि वो प्रश्न समज दिवपाचो नाशिल्लो उत्तर दिवपाक प्रश्न खंय आसा? दे शुड हॅव आन्सर्ड. वी वूड हॅव डिपोटेड. इफ दे आर क्लियर वी कुड हॅव अंडरस्टूड very clearly. Our charge on them of 1,000 crore scam stands. Otherwise, let the chief minister reply on what he has to say on my charges levied to him. In spite of a legislative error, what they have done, which is a major error, where the speaker also normally should have been non-partisan and should have given a proper decision. They आज adjournment केला एक पर्यंत is only to evade lot of questions that could have come their way, and they are only finding ways and means to see that हे बुलडोज करून आयचे असेंब्ली सेशन झाले, तांचे डिमांड्स पास झाले, बजेट झाले जाल्यार दे रेडी फॉर इलेक्शन इंजिनियरिंग. दिस इज वॉट दे आर लुकिंग एट. आणि म्हाका दिसता गोंयचे लोक जे पळयतात शूड बी एबल टू रीड कित्याक एडजर्निंग द हाऊस फॉर अ रिझन इज व्हेरी पर्टिनंट. पूण जे तुम्ही स्वतः उत्तर दिना आणि ताजेर तुम्ही परत हाऊस एडजर्न करता म्हणजे युआर जस्ट रनिंग अवे.